मोर्चे आदवोगादाचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणाचो गोय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान खर निषेध केला। येवपी विधानसभा अधिवेशनात वकिलाच्या सुरक्षे खातीर कायदो काडचो अशी मागणी चोडणकारान केल्या। तशेंच ह्या प्रकरणातले हेर आरोपींक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकारान केल्या। ही मोर्चे हांगा तेम वाड्यार एक भिरांकूळ घटना पयलीं आमी आयकल्ले गोंयान भुरगे सुरक्षीत ना, बायलां सुरक्षीत ना, जाणटे सुरक्षीत ना, गोंयचे लोक सुरक्षीत ना। वचात थंय खून जातात, मारामारी जातात, झगड्यो जातात आनी पुलिसांचो कंट्रोल ह्या सगळ्या घडणुकेचेर ना। आनी जेन्ना सामान्य मनशाक न्याय मेळना, जेन्ना तेंचेर अन्याय जाता, तेन्ना सामान्य मनीस जो पयलो कोणा कडेन जर एप्रोच जाता तर तो एडवोकेट आदवोगाद तेचो आधार आसता, पुलीस आधार आसता। पूण आमी हांगा तेम वाडो मोर्जे हांगा पळयले की जो लोकांक न्याय दिवपाक मुखार येता तेचेरूच हल्लो जाता। सो ही आमच्या गोंयची लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आयज तयार जाल्लें आसा। जो आदवोगाद सामान्य नागरिकांक थकाय दिता, आदार दिता आनी तेंचो आमकां पाठबळ मेळटा की तेच्या आदारान आमी झगडी आमचे न्याय मागपाचें झूज आमी मुखार व्हरता। आयज त्याच यंत्रणेचेर, त्याच शासनाचेर, कोर्टाच्या त्याच एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आयज हो घातक हल्लो जाल्लो आसा। गोंय सरकारान जाता तितले बेगीन येता ती विधानसभेन हो कायदो करून घेवचो। त्याच बरोबर असले प्रकार जे आसा ते खपोवन घेवपाचे ना। जे दोशी आसा फक्त आता दोगांक अरेस्ट केल्या, बाकी आनीक 8 जाण आसात, 10 जाण आसात, ती सखोल चौकशी करून तेंचेर कारवाई करची ही आमची मागणी आसा।